एक काळ फक्त धारबांदोडा फक्त आणि फक्त संजीवनी खातीर वळखलो वयतलो, बट हाज्या फुडें धारबांदोडा तालुक्यांतलो धारबांदोडा गांव वो विद्यानगरी म्हणून जाणलो वयतलो. निश्चितच म्हणजे भारत देशातले लोक जेन्ना जेन्ना येतले गोंयांत तेन्ना नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी, मल्टी फॅकल्टी कॉलेज ह्याय कॉलेजींतल्यान आपूण स्वता वचून ती कॉलेज पळोवपाक वयतले. ह्या पद्दतीत लोक हांगासर येतले. आणि हे इतक्याचेरच उरचे ना, आमी आमचो वॉटरफॉल हाज्या खातीर धारबांदोडा म्हणजे हे सगळ्यांक खबर आसा, बट पुराय ह्या भागाचो टुरिस्टीक डेव्हलपमेंट करपा खातीर म्हणजे माझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसतलें, टुरिझम डिपार्टमेंट आसतलें, हे ऑलरेडी इन प्लॅन आसा, इट इज इन पायपलायन. पुराय तालुक्यात टुरिस्टीक सर्कीट डेव्हलप करप. त्या निमित्तात गोंयांत येयल्लो टुरिस्ट फक्त आमी म्हणटा की तो बीच सन, सॅन अँड सी ह्या पुरतो लिमिटेड उरला, तो पुरतो लिमिटेड न व्हरता ताका इंटरलँड व्हरपा खातीर सरकारान तयारी सुरू केल्या. त्या खातीर गोंयांतलो प्रत्येक तालुक्यात म्हणजे त्याची वेगळ्या पद्धतीची आयडेंटिटी आसपाक जाय. आमी मोपा फाल्यां सकाळी पेडण्या तालुको हो आमचो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा खातीर गणलो वयतलो, तर धारबांदोडा तालुको जो आसा वो एड्युकेशना खातीर आनी टुरिस्टा खातीर जाणलो गेलो वयतलो. हाजी हांव निश्चितच तुमकां सगळ्या जाणांक खात्री दिता.